बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 116 वोल Psalm 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकुलदार. वैमगचनो प्रत्येक पौर्णिमेचे आज शुक्राराच्या दिसा आम्ही संगता जमल्या दयाळ आणि नीतिवंत आणि काकुलदार सम्या समोर ताची दया ताची काकुलतो आम्ही आपणायता. ताका आराधन करया, ताका नमान करया, दिमी गल्या गावया आमी गीत K11 पेज 153. आयल्या बापा तुझे चरणी. करचक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करचक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. तुमचे हात बांध. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या मनात खालसा हालेलुया. बाबा पिता आणि पवित्र आत्म्या प्रिय देवागा हालेलुया 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 हालेलुया. स्मरण माननी महिमा तुका देवांच्या देवारायांच्या आमच्या सुम्यानी सर्वोंदरा बोधयाळ आणि नीतिवंत आणि काकुलदार जावन आमची सवय सदांच आशा आमच्या हरी एका गरजांनी पावच्या आमकां मेळोवंक आयिल्ल्या
या sacramentante crossos rasha Udiaru pakal Oi sumia plende upon Udiaru pakal zarasham karakonasha Tuga zaman maimani arada Hallelujah, hallelujah, hallelujah Kirtan 116 Psalm 116 प्राण संकटांतली आमकां सुटका मेळिल्ले खातीर अर्घा म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा आमचो देव कितलो दयाळ कितलो काकुळदार आनी आमकां सुटका सुडवण दिवचो आनी आमकां मेळोवंक येवचो हर एका वेळा आनी घडये आराधनांती ह्या उंड्या रुपाकाल आमचे सवय आसून आमकां राखून असो आमची मागणी आयकुचो आमची दया करचो भोव व्हरतो देव जाल्यार भोव दयाळ आनी काकुळदार देव तो ताका आमी आराधन करया ताका आराधन करता आसतना ताका आमी स्तुती करया हें किर्तन आमचें करया थोड्यो वळी Psalm 116 verses 1 to 8 पयली वळ तावन 8वी वळ आमी सांगता म्हणया म्हजे प्राण म्हणा हालेलुया हालेलुया हांव सर्वेस्पराचो मोग करता हांव सर्वेस्पराचो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो मोरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो पाताळाचे आटे विटे म्हजेर आयिल्ले कश्ट आनी आकांत हांव सोंसून आसलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडन म्हळें सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्पर दयाळ आनी नितिवंत आमचो देव काकुळदार सर्वेस्पर साद्या भोळ्यांक राखता हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्यात ताणें म्हाका मोरणांतलो वाटयला म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्यात आनी आदलोन पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत हालेलुया 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 अर्गां बापा अर्गां जेसू अर्गां पवित्र आत्म्या मोगळा सुम्या आमची मागणी आमची विनवणी तुवें आयकल्याय आमी उलो मारतना तुवें आमकां कान दिल्याय मोरणाच्या पासांनी वेडो घालतना आमचे आटे विटे आमचे आकांत कश्ट सगळे तुवें मानून घेतल्याय आनी आमकां कश्टांतावन आकांतांतावन मोरणांतावन वायटांतावन निवारल्याय समयांचे सो जे कितें तुवें केलाय आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्याय आनी आमकां जाय आसचे सर उपकार दिसपडते हर एका दिसा हर एका वेळा तुवें आमकां दिल्याय आमच्या गरजेंत जाय आसचो आदार जाय आसची कृपा तुवें आमकां दिल्याय ह्या पसत आयच्या दिसा प्रत्येक पवडी नव्यान तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी नावाडटा दीन वाजता हालेलुया 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 एक घडी आमचे दोनी हात बांद स्तुती करया आमच्या देवाक आमचे थंय मस्त दयाळ आनी काकुळदार तो जाला तो व्हडलो देव आमची दया केल्लो आमची काकुळट केल्लो तर ताका अर्गां दिवन आमच्या ह्या सुत्रांनी आमी स्तुती करया हालेलुया 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Shekite amche dein tuven kelay ismya. Amcha garsang tum paulay. Disporte amka melon kailay ismya. Amche kast akand akla sakkar tuve manun ge. Amchi magni vinovni tuve ay kelay. Amchi daya kelay. Dayal ka kuldar dev amka melon kaillo. Amchi daya kello. आमचे सर गरजांनी पावलो तुका आमी अर्गां दिता स्तुती करता नावाडटा दीन वसा We praise your wonderful name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumya kargan deun gavi aami git H2
पेज 74 ताळयो पडून संतोषान आमी गावया अर्गावया. अर्गांदितलो तुमिया अर्गांदितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सुमिया अर्गांदितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गांदितलो सुमिया अर्गांदितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सुमिया अर्गांदितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. निरंतरी एका मनान एका काळजान आज सुमयाक नव्यान आमी अर्गां दिवया. सुमे आमचो भोव दयाळ आनी काकुळदार आमचे दय ताची दया ताची काकुळट वळती ताणें तसो विश्वासी मोग कळीत केला. दिसान दीस सरी एका वेळा आनी घडी निरंतरी ताका अर्गां दिवया स्तुती करया. तुज्या हाताक धरून मुजे मेट काडतलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून मुजे मेट काडतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. आबा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमिया अर्गां दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. निरंतरी सगळ्या आमच्या काळजान मनान सक्तेन सर्गी दळबरां सवय मेळोन आमी ह्या संगतां मेळ्ळेलीं आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां सवय एकामेका सवय मेळोन सुमयाक अर्गां दिवया. आमकां मेळिल्लो देव आमची मागणी आयकल्लो देव आमच्या कश्टाक अंदान आमकां आदार दिवन कृपा दिवन सुटका दिल्लो देव आमचो जीव वाटायिल्लो निवारलेलो देव निरंतरी ताका अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. चोर आमचे उपकार नियाळो आमची मनां काळजां उबारून सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हरिये म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो. पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सुमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया आमचे सुमया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले आमच्या राया हालेलुया आमची दया केलो. हालेलुया 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 सुमया अर्गां तुका सांग होगळाप तुका सांग महिमा तुका स्तुती तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मगाळ भावानो आनी भयणीनो आमचो देव कितलो दयाळ
कितलो काकुळदार आनी कितली दया आनी काकुळ तूं ताची आमचेर दिसान दीस आयच्या पयल्या वसपांत आमी तेंच नियाळूंक वता इस्रायल परजेतय गुलामपणांत आसली परजा इजिप्तांत फाराव्याच्या हाता खाल सुमार वर्सां 400 वा 450 वर्सां आनी ती देवाक बोब घालतना तांची बोब देव आयकोन तांचें दळदीरपण पळोवन तांकां मेळोवंक आयिल्लो तो देव दयाळ आनी काकुळदार आनी आयच्या वचपांत आमी आयकता पास्क परबे विशेंत वा तांकां सोडयत आसतना सुमार 9 आनी उपरांत निमाणें कर्ग 10वें कर्ग त्या फाराव्याच्या गुलामपणांत आसल्या फलवतावन ताच्या हातांत हांवन तांकां सोडोवंक 10वें कर्ग देव धाडटा मैसे मुखांतर आनी ह्या कर्गाक 9व्या कर्गाक शर्त ना पूण निमाण्या त्या 10व्या कर्गाक देव एक शर्त घालता कितें सांगता मैसे मुखांतर इस्रायल परजेक म्हणटा आज एक शेळी काणगेया आयब नातलेली आनी ती शेळी मारा आनी ताचें रगत दारवंदाचेर दोनी खांब्यांचेर आनी तशेंच चळयेचें रगत वयल्या पाटयेक तें सरया आनी हांव इजिप्तांत आयचे राती पाशार जाता आसतलो उतरोवन वेतलो आनी उतरोवन हांव उतरता आसतना जांच्या घरांच्या त्या दारवंदाचेर रगत हांव पळयतां त्या घरा मरण येवचें ना जावं मलगडे पोतू जावं मनीस वा मनजात कोणी मरची नात रगत एक गुर्तू जाता रगत एक गुर्तू जिवीत असो थंयसर मरण येना आनी आमी वाचता आयच्या पयल्या वचपान निर्गमन ग्रंथ वचोर 12 सुमार 12 वोल्टां न्हू 14वी वोळ ते राती हांव इजिप्तान उतलोवन वेतलो इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजतीक जिवेशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर देवांकी शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पोर आनी मुखार 13वी वोळ म्हणटा तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना हो दीस तुमकां एक उडासो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संततेतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात आनी हें देवान केलें आपल्या बळवंत हातान एक शेळयेच्या रगत त्या रगतान आमकां निवारच्याक प्रत्येक तरान त्या इस्रायल परजेक आज आमी जाणाव इस्रायल परजा त्या गुलामपणांतली सोडोवंक रगत एक गुर्तू जाता आज आमी जाणाव आज देवान ताच्या पुताक दान आज आमी जुलय म्हयन्यांत आसा जुलय म्हयनो जेजूच्या आमोली रगताक समर्पण केल्लो आनी आज त्या देवान आमची दया केल्या ताच्या पुता मुखान ताचें रगत वारोवन आमकां सुटका दिल्या आज रगत मात्र न्ही आज आमकां मांस आनी रगत दोनीय मेळटा एवकारिस्तांत आज आमी एवकारिस्ता मुखार येता म्हळ्यार जेजू खरोच हजर आसा संपूर्ण तरान कुडीन आत्म्यान रगतान आनी देवपणान देखून आमी कशें जेजूक लागीं सरता कसलो आमचो भावार्थ तें गरज तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी दिंबी घालया ह्या वखदां इतलो बरो देव आमची दया केल्लो ना केवळ इस्रायल परजेची आस अजून आमची दया करचो त्या समयाक दान आमची सोडवून केल्लो तो जावन आसा ना केवळ तांकां रगत पिवंक जालें ना इस्रायल परजेक तांणी मांस मात कवियतालें आज तुका आनी म्हाका मांस आनी रगत आसा दोनी आसा देखून आज एक घडी बरी आमी देवाक अर्घां दिवया ताच्या पुता जेजूक आमकां दिवन सोडयल्या ताचें मांस आनी रगत दिसपट तें तो आमकां दिवन पोशून करता आनी ह्या वेळा आमी मागया आमचें दोळे धांपून जुलय म्हयन्यांत आमी आसतना सोम्याचें आमोली रगत घान घेवन आमी मागया त्या रगतान आमकां जैत मेळ्ळां त्या रगताचें जैत आमचें जावं म्हणून आमी मागया एक घडी बोर दोळे धांपया आज आमकां कितें समर्पण करूंक आसा सगळें आमी समर्पया आमकांच आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशांक आमचो हो दीस आमचे कश्ट आकांत क्लास आमची पिडाशिडा कुडीची मतीची आनी तशेंच आमच्या आत्म्याची समी सक्कड
आमी कितें समर्पण करता ताच्या रक्ताक आमी भेटयता वास ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करून सुडका दिवन आमकां बरीं करूं खून करूं म्हणून आमकां परत एक पवडी ताच्या काकुळतीन ताच्या मोगान ताचे दयेने आमकां सोडोव म्हणून त्या सामोली रक्तान आमकां नितळ करूं म्हणून आमी मागया आमचे दोनी हात आमी वयर बाऱ्यान साद जाल्यार ह्या सक्रामेंता मुखार जेजू मुखार ताच्या आंबोली रगत आमच्या हातांचेर आमी मागया आमच्या हातांत जावन आमच्या कुडींत तें वळोवन दी आमच्या हातांत जावन आमी कोणाचेर आज मागता हांव तांचेर आमच्या घरांचेर पाक्यात हांव धरणी पर्यंत आमच्या जाग्यांचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आज कश्टां संकश्टांत आसल्ल्यांचेर आज कोण विविध तरांच्या गुलामपणाक संपडल्या जावं सैतानाच्या दुस्मानाच्या संवसाराच्या संवसारी वस्तू मनशां तरातरांच्या गुलामपणान संपडलेल्या त्या मुली रगत आमी मागया तांचेर सुम्याच्या रक्तान समेस्त बरीं जावं सुम्याच्या रक्तान सुटका मेळो सुडवण मेळो तुज्या उपरांत मागणें करा मोगळा जेजू तुज्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें म्हज्या आत्म्याक ससनाचें सूख जोड दिलाय म्हज्या पातकांचें मोक्षाने दिलाय म्हजो प्राण म्हजो आत्मो आनी म्हजी कूड निर्दोशी सांबाळटाय म्हजी पिडा शिडा संपूर्ण तरान गूण करताय सुम्याचे सो तुज्या रक्तान म्हाका पवित्र कर तुज्या रक्तान म्हजें घराने मोगाच्या मनशांक जांचेर तुजें रगत हांव मागता सुम्याचे सो त्या रक्तान समेस्तांक नितळ कर सोर तरांच्या पिडेश्रेतां वायटांतां गुलामपणांतां कश्टान वरांतां सुडका दी सुम्याचे सो हरी एकल्यांचे दूख तूं तुज्या अमोलीक रक्तान सुम्याचे सो पुसून काड हालेलुया 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 आमी मागया जेजूच्या अमोली रगत गावन गीत P15 पेज 200 मनशा कोळा पसोत संवसार आयलो मनशा कुळा पासून संवसारी आयलो मनशा पोन शिको मोनीस तूं जालोय आपणाक खाली करून कुर्सार मेलोय रगत कुर्सार वारून सोडवंदार जालोय रगत सुम्या तुझे जिवीत दिता संसाराचे पाप तूं तें काढता रगत सुम्या तुझे जिवीत दिता संसाराचे पाप तूं तें काढता विघ्ना अनवारांतावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोची तें बागायता विघ्ना अनवारांतावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोची तें बागायता दुस्मानांतावन म्हाका सुडका दिता आत्म्याक मोच्या नितळ निर्मळ करता दुस्मानांतावन म्हाका सुडका दिता आत्म्याक मोच्या नितळ निर्मळ करता मागे आमी ते अमोली रगत आमच्या ह्या सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर खंय झगडीं आसा झुजां आसा ती आमच्या देशाचेर मणिपुरान कश्टांच्या त्या लोकांचेर आमच्या दुस्मनांचेर आमी मागया तांची काळजां मनास आमी नितळ करूं म्हणून ताच्या रक्तान आमकां कश्टांच्या दुखदांच्या एकल्यांचेर आमी मागया सुम्याच्या रक्तान आमकां ताणें सोडयलां ताची सोडवणेची कृपा एकल्यान थंय वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी आमच्या
Aishayadi sacher konacher ami magongzai. Smeistan bavartan ami magyam. Jezuच्या मुलीलगत रोमाग्रांचे मुद्रावसर 3:25 मळटा बावर्था वरवीं जेजुचे रगत आमी मागतासना बावर्तान तें घेतना बावर्तान आमी ताका रक्तान गुलो मारतना जेजून रक्तान कितें केलां ती सोडवण आमकां मेळटा ती सोडवणेची कृपा आमचे थंय दवळाशी करता आमकां सुटका दिता मागीर आमी बावर्तान दुस्मानाचो मोग करूंक आपोवणें दिलें खालते पोनी तुवें शिसांचे पांय धुले पेल्या पासो जियेम तुवें शिकयलें हस्कत परजे पासो तापलें रगत वारयलें रगत सोम्या तुजें जिवीत दिता संसाराचे पाप धुवन तें काडता रगत सोम्या तुजें जिवीत दिता संसाराचे पाप धुवन तें काडता विघ्नान वारांतावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोची तें बागायता विघ्नान वारांतावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोजी तें बागायता दुस्मानांतावन म्हाका सुटका दिता आत्म्याक मोच्या नितळ निर्मळ करता दुस्मानांतावन म्हाका सुटका दिता आत्म्याक मोच्या नितळ निर्मळ कर आमच्या दोनी हात बारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 त्या अमोलीक रगत सम्यास आमी मागता आमचेर तकलेतावन पांया पर्यंत आमच्या घरांचेर पाक्यातावन धरणी पर्यंतच्या जाग्यांचेर कोणशा कोणशांचेर आमी कोणा खातीर मागता तांचेर सम्या आमच्या समेस कश्टांच्या बाबतींत कश्टां संकश्टां गुलामपणान वायटान पिडेश्रेन कश्टांचेर ते रगत तूं सम्यान तूं सरया घडी ते रक्तान समेस्तांक धुवन नितळ कर आसुगावलो मातशा समेस्तांक सम्यान दया कर ते रक्तान सम्या सुटका दी सोडवोन दी Lord, I pray in your name, bless, heal and sanctify. Wash everyone through your precious blood. Sanctify everyone and everything that we offer today. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. May your name be glorified, Lord. Janawat silence out, Janawat slaves out. We pray in your name, Lord, bless. Hallelujah. Magyami vivid tesavankatир. आज जल्म दिवस आचरण करतल्यांक हजाराची एनिवर्सरी आचरण करतल्यांक आमी शुभ आशय पडीत आसना तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता वर्गां दिवंक आमकां विसारला सर उपकार लाभल्या खातीर फ्लोरेन डिसोजा महाकाळी मुंबय दैवीक लोरी तिरुमंदिरा खातीर लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे अश्वित डिसोजा मुल्की जॉन डिसोजा मुल्की सेलिन पिंटो मुल्की नेल्सन डी अल्मेडा तोट्टम सर बेसांवां खातीर श्वेता कोलवेंकर मस्कत विजय डायस त्रासी बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर सूरज कोलवेंकर मस्कत बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर कार्ल मेंडोन्सा दुबय प्रत्येक तेसांवां खातीर बिझनेसा खातीर विल्सन डिसोजा कानेजार बऱ्या भलायकी खातीर मेरी मोटेस रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर बऱ्या भलायकी खातीर अन्वीना अशोक नगर बेगीनच बरें जावचे खातीर आशेर डिसोजा अंधेरी इस्ट देवादीन जाल्ल्यान सुडा समी करता Matthew Montero Bendur, Mrs. Pauline D'Souza, 76th birthday, birth remembrance, Kurla West, Renita Rebello, Maine Chauda Sak, Victor Ruskina, आणि कुटुंबांनी दिवचे देवादीन मेरी लोबो विन्सेंट मार्था पनीर हिलरी मंतेरो मुडिपू देवादीन लिओ कुटुंबान सल्ल्यां खातीर आयवन सिक्वेरा वालेन्सिया आयरीन रीटा मिनेजेस बेंजामिन फर्नांडीस केमन लिली डिसोजा आमेबळ पुलगंदल्या आत्म्या खातीर लीना फर्नांडीस बेंदुरवेल मैंगलोर फिलिप डिसोजा आमेबळ 19th death anniversary soul of Elizabeth Serravo Thane Alvin Rafael D'Souza Bijay कुटुंबान सल्ल्यां खातीर
Anvina, Ashok Nagar, Yavadin Xavier, Martha, Shine, D'Souza, Wamanchur, Peter, J.M. Lewis, Udupi, तशेंच Dulcin Rodriguez ह्या आत्म्याक सुमेय समचिता सवा सुम्याक समर्पण करून दिमी गेल्या सुम्याचे बेसांव आमी जोन घेवया. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आमी घरा देवाच्या कोंडो बायन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणाक सोम्याच्या सोम्या जेजूत एक पोटया बांदन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गींचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मर जीविताकार पुनर्जीवन पूर्वशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मुगाळ भावनो आणि भयणीनो शुक्राराचो हो दीस जुलय म्हयन्यांत आमी आसा. जेजूच्या अमली रक्ताक आमी मान करता. आज आमी जेजूच्या अमली रक्ताचे मीस काडया. मागया आमी तो संदेश आमकां आयच्या पयल्या वचपांत मेळटा. कशें देव इस्रायल प्रजेक शळयेचे रगत एक गुर्त कसो करून तांकां सोडयता. मरण दडिना पगार सोडवून वा पास्क ती उतरवणी तांची जाता. गुलामपणांतावन सुटका मेळटूं. इजिप्तांत वा फाराव्याच्या गुलामपणांतावन तर आमकां सुम्यान सोडयला. देवान ताच्या पुताक दान ताच्या रक्ता मुखांतर आमची सोडवण केल्या. आजून तो करता. आमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेत आसतना वा मागणें खंयचेय मागणें आमी म्हणटा वी युनायट आवरसेल्व्स इन द पास्कल मिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट. सुम्याच्या पास्काच्या गुटांत आमी वांटेली जाता. तर आमचे दोळे आमी धांपया. भावार्थान आमी सुम्याक मेळया. त्या पास्काच्या गुटांत आमी वांटो घेवया. सुमी आमकां ताच्या रक्तान धुता. आमची सोडवण करता. आमचे आत्मीक खान पोशण तोच जावन आसा. ताचें उतर दिता. ताचें मास रगत दिता. तर फाटल्या आमच्या जिवितांत सबार पोवडी आमी कृपा होगडायल्या. भावार्थान आमी लागीं सरान आसतना आमची आळसाय आमची अस्कतकाय आमचो दुबाव हे सगळें कृपा सुम्याची आमी गळसूंक नातल्या खातीर सुम्याची कृपा काकुळत आमी मागया. दया आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार्थ आनी तुमकां बाबयनो उसगुण्या उसारून सांगता. मनांची दोन तणां उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमली रक्तावर मी सगळ्या मनशांची तुवें सडवण केले आहे. तुझे गणित काकुळतीन तुवें आमकां फोव केलाय, ते देणे आमचे सवय सांबाळ आणि आमच्या सडवणेचो गोड संभ्रमून ताचो फळ आमी चड आनी चड बगूंक तुजी कृपा दी म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन आनी आरोनान ही सर अजापां पारायवाच्या मुखार केली, पूण सरेस्परान पारायवाचें काळीज धारून केलें देखून ताणें इस्रायेलांक आपल्या देशांतली वचूंक सोडलें ना. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हरएकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक गारेण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हरएकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकड्या या बोकड्या मदली तुमी ती विंसयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजव्यार बाजून बेकिमर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तें तुमी खावंक जाय. जिवें ह्या उदकांत उकडलेलें तिचे कांयच खावचें न्ही. बागार सगळी शेळी तिचे तकली, पांय आनी आणकटी वेगळी करिनासतना उजव्यार बाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेंवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कांबराक पाटो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जाणितांक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयताच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतल्यान संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक
सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो श्लोक सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक हांव तुजो साकर तुजे साकरणीचो पूत म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयलाय श्लोक सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची ओडवीक घातलो सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो श्लोक सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान समकतालो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले फारिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवारिल्लें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरान भितर सरोन फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक वाडवरिल्ले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें हर एक साबतच्या दिसा देवळांत याजाक साबतचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हळां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात देखून हांव तुमकां सांगतां देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात तर मनशा पूत साबतचो धनी देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता म्हाका जाय दया न्हय बलिदान क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचो देव सगळ्यांच्या की चड दयाळ आनी काकुळदार म्हणून पापा फ्रांसीस काकुळतेचें वरस आमकां दिता आसतना म्हणालो आनी जेजू देवाच्या काकुळतेचें मुखामोळ म्हणून आनी तेंची एक निदर्शन आयच्या शुभवार्तेन आमकां मेळटा हांगासर फारिसेव जेजूक वा ताच्या शिसांक तांणी आडवारिल्लें करतात म्हणून तांकां तांचो इरादो दुसरोच तांकां दुरसो जालो आनी तेन्ना जेजू तांच्या बचावेक वेता कित्याक साबत देवानच दिल्लो जावन आसा आनी आयच्या वचनांत क्रेक आमी आयकलें मनशा पूत साबतचो धनी साबत दिल्लो उद्देश कितें मनशान 100 दीस काम करीजे एक दीस विशेव घेजे तो उद्देश तशें म्हण सांगून भूक लागल्या वेळार खावन उजो जेवन उजो म्हण सांगूना वा आमकां गरजेचें काम कालें करूंक तें करून उजो म्हण सांगूना
देखून देव जेसू तांकां सांगता दाविदान कितें केलें तांकां भूक लागल्या वेळार तांणी आड वरिल्लें केलें कोडणी देखून देवान तांकां गुन्यांवकार करूंक ना आनी तशेंच एक याजाक देवळांत साबत असो कायदो पाळिना म्हणून म्हळ्यार तो मोडटा विशेव मोडटा कित्याक याजकांनी काम करूंक साबताच्या दिसाय तें गरजेचें देखून हांगासर तांचो इरादो दुसरो जेजू भोवशा शिरकावन गेलो ते कित्याक रुली रेगरो पाळटा थोडे फावटी आमी आमच्या जिवितांत रुली रेगरो पाळच्यो रुली पाळिजे रेगरो पाळिजे पूण उद्देश बरेपणाचो मोगाचो दयेचो देखून हो उद्देश गरज आनी एकल्याक बरें करूं आनी एकल्याची दया करूं देव तसोच देवाक रुली रेगरो चड गरजेच्यो न्हय रुली रेगरो खंडीत आसात देव नियमशास्त्र पाळिनाका वा रेगरो पाळिनाका म्हणना पूण मोगान आनी दयेन तें करी जाय म्हणटा देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान आनी मनशापूर साबत सोदनी कितें तशें म्हळ्यार साबत देवान दिलो ताणें मोडयेत ही कॅन बेंड इवन साबत आमी देवान अशेंच काम करीचे म्हणून थोडे फावटी वी ब्रॅकेट गॉड नो गॉड सरप्रायझस देवाक कशेंय काम करयेत देवाक कशेंय आमकां बचाव करयेत देवान कशेंय आमची दया करयेत देवाक साथ दी देखून आमी देवाक बरी समीप पळयचे देवाक देव जावं सोडया आमी मनीस देखून देवाचो आयचो संदेश मस्त गट्स आनी हेच्या पयल्या वाचपान जाल्यार पळया कशें देव इस्रायल प्रजेक सोडयता णव कर्गां तांणी ही केली पूण दाव्या कर्गाक शर्त घालें पाराव्याक वा ह्या इस्रायल प्रजेक गुलामपणांत ताणें सोडयलें बळवंत हातान देव कशें आदाराक येता आमकां आनी ती इस्रायल प्रजा कनिश्ट गुलामपणांत आसली कोणूच ना आनी तशेंच देव आमची तुजी म्हजी दया करता आनी तोच संदेश आमकां दिता आमी जे कितें करता मोगान आनी दयेन करी जाय तर ती कृपा आज ह्या बलिदानांत आमी मागया आमचे खातीर एकामेका खातीर सुमी आमकां ताची बरी मोवाळ आनी दयाळ जावंक कृपा दिवं आमेन. भेटयता ही काणीक बापा वोंड्या बायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कोरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोची. म्हज्या बाबीनो म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदविदार बापाक म्हणटा तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसच्या दाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव दयाळ बापा तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक दाना आनी आमची मागणी हाडल्यांत ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय ताच्या अमोली रक्तान आमकां दोन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीं कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचें उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो
आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरीचे वान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेर्स येसुडीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान आमची दया केल्या ताचे बरी आमी एकामेका थंय दयाळ आनी काकुळदार जावच्याक सुम्याची कृपा आनी ताचो आदार मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव
तुझी कुशी सगा सता तशी संवसारान साव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दायकुन्या जिविता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतान दुस्मनार्थ्या तपासांतली कुतंदांतली आमकां राग सांबाळांनी निवार कंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सर आखांत आकलसांतली आमकां वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवी हा देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबीनो पळया देवाची शिडी संसाराचे आनी आमचे पाप करता ती आमची दया करता ती ह्या शिडीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझें समर्पिता दाखय सोम्या वार जिविताची बापा सरशी आमकां व्हरून पावची ससनीक जिवी जोडून दिवची जिवी जोडून दिवची प्रार्थुया भोव पवित्र बापा जिवीत सवंडो आनी सर्वची काल समकान दिवन तुवें आमकां दोशी केल्याय आमच्या सर्वंदरचें रगत आमकां सासनीक जिविताची जर जावं ह्या जरींतले दिसान दीस पियोवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जिनयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकतलो हांव गायनांनी जिनयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकतलो हांव गायनांनी सोम्या सोबुजवा मुजेर आसा दीस ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना सोम्या सोबुजवा मुजेर आसा दीस ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना जिनयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकतलो हांव गायनांनी जिनयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकतलो हांव गायनांनी मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरी आशिर्वाद दिवं आमकां मागीर सगळे करूया आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन